विजनि सिदिनि कविकृत वीणा विजनि सिदिनि कविकृत जयतु जय श्री पाण्डुरङ्ग जयतु जय श्री पाण्डुरङ्ग सुजना बल सुकृति बल सुजना बल सुकृति बल देशोपति राष्ट्रक बल देशोपति राष्ट्रक बल देहि बुद्धि लोभ श्री बल देहि बुद्धि लोभ श्री बल जयतु जय श्री पाण्डुरङ्ग जयतु जय श्री पाण्डुरङ्ग नमो भावे पद परमास नमो भावे पद परमास वीणा विजनि सिदिनि कविकृत वीणा विजनि सिदिनि कविकृत जयतु जय श्री पाण्डुरङ्ग जयतु जय श्री पाण्डुरङ्ग सुजना बल सुकृति बल सुजना बल सुकृति बल देशोपति राष्ट्रक बल देशोपति राष्ट्रक बल देहि बुद्धि लोभ श्री बल देहि बुद्धि लोभ श्री बल जयतु जय श्री पाण्डुरङ्ग जयतु जय श्री पाण्डुरङ्ग जयतु जय श्री पाण्डुरङ्ग गजानन महाराज के जय गजानन महाराज के जय महाराज की जय
हॅलो चिक हॅलो हॅलो. चिक हॅलो हॅलो. एक कळवणी. नाटक सुरू जातकीर कोणेच आवाज करचो न्ही, तशेंच खुर्च्याचोय आवाज करचो न्ही, कारण आमच्या पार्ट्यांक प्रॉम्प्टींग आयकुपा त्रास जाता. देव बरें करूं. येवकार येवकार. जमिल्ल्या सगळ्या नाटरसिकाक माय मोगाचो येवकार. सीख गणरायाक वंदन करून, रंग देवतेक नमन करून, श्री विठ्ठल रखुमाई सत्यभामाच्या पांया कडेन नतमस्तक जावन आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्या नाट्य रसिकाक विनम्र अभिवादन करून, श्री विठ्ठल सेवक मंडळ कार्तिकोत्सवाच्या ह्या निमणे राती तुमच्या मुखार घेवन येता 2 अंकी कोंकणी नाटक एक्टींग 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 एक्टींग. बरोवपी महेश चंद्रकांत नाईक. बसोवपी विठ्ठल सेवक मंडळ. पार्श्वसंगीत दत्तराज नार्वेकर. व्यवस्थापक श्री विठ्ठल देवस्थान समिती सांगे. आवाज आयोजन नेपथ दामोदर सावंड सांगे. खास आदार अजय चव्हाण, अक्षय खांडेबारकर, सिद्धेश रायकर, चिरंजय रायकर. ह्या नाटकान वांटो घेवपी यशस्वी कलाकार बाळू श्रेयस शिरसाट, प्रकाश अभिनव मराठे, सुनील साईदीप गोवेकर, श्याम पार्थ करपे, यशवंत कपिल करपे, सायमन प्रमेय करमळकर, डायरेक्टर ऋषभ करपे, पुंडलिक अंबर नार्वेकर, लता प्रतिका मराठी. श्री विठ्ठल सेवक मंडळ तुमचे मुखार घेवन येता 2 अंकी कोंकणी नाटक एक्टींग 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 एक्टींग.
शी सगळी कामां म्हाकाच करची पडटा कोणाक काय पडलेलेच ना आज डायरेक्टर येवपा आसा तरी सगळें बेगीन येयल्यार पुरो हो बाळू खंय गेलो कोणा सुद्दां रे अरे फाटल्यान आसा घे हे सामान दवर आनी बेगीन ती तयारी कर आज डायरेक्टर येवपा आसा तेकाय दिसूनी आमगेली संस्थेची कामां कितली फास्ट ती आशिना कित्याक जे संस्थेचो सचिव तूं आसा ते संस्थेची कामां फास्ट आसपाकूच जाय पूण यशवंत म्हाका एक सांग दर वर्सा नाटक बसयता आनी डायरेक्शन आमचे भितरूच करता पूण ह्या वर्सा भायलो डायरेक्टर कित्याक रे अरे आमी वर्सा वर्स करता ओसिमाचे वयलें नाटक पूण ह्या वर्सा आमी मराठी नाट्य स्पर्धेक भाग घेवंक सोदता म्हणल्यार हें घेतला एंट्री घेतल्या तेका लागून आमी डायरेक्टर हाडूंक येवजिला आतां तो डायरेक्टर येतलो आनी आमकां तेजी जाणीव करून दितलो आनी तो कलाकार सामको बरो ताणें कितलींशीं नाटकां बरयल्या आनी ताका इनामाय फावो जाल्या येदे व्हडले कलाकारान आमगेलें नाटक बसोवन घेवप हें आमचें नशीब म्हणपाचें तुमी यशवंत हांव प्रायज मेळटलो मरे अजून नाटकाचो नालूच दवरला आनी तूं प्रायजाचें चिंत्ता ना पूण स्पर्धेन वांटो घेता न्ही रे म्हणून मातसो भंय दिसता कित्याक ओशिमाचे नाटकान कितें चुका ती पोचून वता पूण स्पर्धे नाटकां कितें जाल्ली एकान एक चूक लक्षांत उरता खंय मागीर उगीच ताका स्पर्धेचें नाटक म्हणटा तर ते बाडे तुगे मायची काजार रे तुका मुंगलो मारी देला तुका खायचं रे म्हाका कामां आशिल्ली वय म्हजी माय कामां आसलेली तूं ती स्वता ती संस्थे अद्याप समजदाकीत रे आं कामां आसले खंय तुगे काम आमकां खबर रे लायट घालपान काडपा ती अरे तूं चाळवत कित्याक तेजेर तो म्हणून बाबडी सगळीं कामां येवन करता ती तुका कितें पडोन गेल्लें आहा मागीर तो करता ताका तूं क्या चाळीत तर आवय यशवंत तूं तापो नाक रे बाबा तूं तापलो की मुगे काळी फास्ट धांवो लागता यशवंत ताका विचारता नाला काय म्हणून एक भाशेन बुरस काय कितें आतां कितू चकचकीत नांव नेल तो आं पांच जाण कोण म्हणटा रे बाजाराक कोमी मागपाक काम करता म्हणून आं आज जाले रे बेगीन कुमी मारून कम मारून म्हूण बेगीन जातात आजकाल जायते कम्यो सामके अश्यो हांव कापतेलो म्हणून हार्ट एटॅकान मरता आनी अर्दी उरता पळय तांकां हांव कापता तशें जाल्यार बरें जालें तूं बेगीन पावलो आनी एक आज मरे डायरेक्टर येता तो कितेंय उलो एक कानान एक दुसऱ्या कानान सोडून दी तूं तुजी शाणपणां करूं वचनाक थंय चे चे हांव खंय शाणपण करता हांव केन्ना सोडलें रे आं पूण यशवंत म्हाका एक सांग रे हे सोय जर फाल्यां तूं आयज आमगे हेसाय कितें आपयल रे आज मरे नाटकाचो नाल दवरता नाटका नाल्लो मडा नाल्लो जाल्यार आयकल्लो म्हण नाटका नाल्लो म्हळ्यार कितें रे तुका आनी आतां कशें समजावपाचें तूं सदां म्हाजी तकली खाता नाटकाचो नाल दवरता म्हणल्यार नाटकाचो म्हूर्त काडटा कळ्ळें मरे आतां आनी म्हाका हेजे फुडें कांय विचारनाका फाटल्यान राव तें काळोख कितें रे आमकां खबर आहा रे तुमगे नाटका नाल्ल ना फटका नाल्ल मागीर खबर ना मरे मागीर नाटकाक भाग घेवंक कित्याक आयला तर मागीर म्हाका ल्हान आसतना तें नाटक करपा उमेद तूं जाणा आमगे तीं नाटक जेन्ना सुरू जातालें पळय पावणी सुरू जाता पयलीं हांव मुखार येवन बसतालो तें नाटक काबार जायसर रात हिंगा बसतालो कळ्ळें बरो सुद्दां वचनासलेलो ताकी एक नाय तें दिसतालें हांव बरो नाटक करता म्हणून कळ्ळें पूण हें स्पर्धेचें नाटक हांव तुका रोल दिवंक शकना कळ्ळें मरे तूं म्हाका नाटकां रोल दिवपाक शकना म्हणटा आं तूं वखद मर म्हाका दिलो रोल दिलो तुका पापिया दिलो आख्खें जालें मुकरोल ना म्हणटा बाळू तयार जाल रे सगळी डायरेक्टर आयलो ना ना येवपा टायम जालो सुनील वॉट आय टोल्ड यू इन वाटेर आम बॅकस्टेज बेगीन आयले अरे न्यू डायरेक्टर न्ही रे मुर्ता उसरा आयल्या म्हणटालो या न्ही रिहर्सली कितें करतलो काय म्हणून येवया म्हणटा तुका बेगीन यशवंत जाली रे तयारी हांव संस्थेचो सचिव म्हणून सगळीं कामां हांवेंच करूंक जाय तुमी मातसो हातभार लावंक जायना आमी कितें हात लावू सचिव जालो जाल्यार पेपरार फोटो आमचो आयलो काय तुजो रे येस येस राईट वाय वी हेल्प वी ओनली लुकिंग यू डुईंग तूं इंग्लीश उलोवनाक रे वाय वाय हांव म्हाजी इंग्लीश विसरना Hi everybody. एवरीबडी
अरे आमकां बॉडी म्हणटा एक कुड्डी मरे सामकें आमकां बॉडी खंय आमी हाडा नाका मनीस दिश्टी पडना गो तुका अरे सायमन यू डोंट नो इंग्लिश एवरीबडी म्हणजे सगळे रे हा 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 अशें म्हाका दिसलें आमकां बॉडी म्हणटा काय म्हणून तुमचो इतलो उगत क्या जालो गो अरे यशवंत तू आनी कितें विचारता रे क्वेश्चन लवर मरे ती भोवून आयला आसतली सगळीकडे आज चड भोवना रे आमी कित्याक कित्याक म्हणजे बाबा आईक घेवन बाजारान गेला वाटेर सापडत जाल्यार सापडले जाल्यार प्रकाश आसतना तू कित्याक भियेना वट प्रकाश हे ना रे बाबा हांव भित्ता गेलो बापाय आसो पळय यम कसलो तागेले एक थापट पडले हांव जमनीर पडटलो अरे ह्या प्रकाशा कोण सांगितलं तो मोग बी ह्यान फकत चोती फोगो पेटोवपाचो कित्याक हाडटात रे दुकरां मोडटा अरे कित्याक हाडटा दुकरां मोडटा ए तू एक विचार रे हा डुकरां लागल्यावर बेटा खबर मरे डुकरां सांगलें तकलीस काय गरम हा कोण सांगतो का मग पिडक मारता डुकरां ना घेतल्या हे यशवंत ह्या सायमनागे नाटकान रोल आसतलो हय हय दिवचोच पडटलो आनी सगळ्यांक सांगता आज मरे डायरेक्टर येवपा आसा तो कितें सांगता तें आयकून घेया आनी कितें वायट बी उलयल्यार एक कानान आयका आनी दुसऱ्या कानान सोडून दिया कळ्ळें मरे हय तो मरे तेश म्हणूंकूच शकना कारण तेश कोण जो म्हणली न्ही त्या कमी आसो त्यास कोण सोलो उडयता येत नाका म्हाका कळ्ळें मरे डायरेक्टर म्हणजे गुरू तो आमकां हांगा 2 म्हयने नाटक शिकोवपा येतलो जेन्ना तूं ताका रिस्पेक्ट दितलो तेन्ना एक बरें नाटक घडटलें स्पर्धेक आमचें नाटक बरें जावंकूच वळा आनी आमकां बक्षीस मेळूंकूच वळा अरे बेश्टी वया वया म्हणून प्रायज मेळपा ना आमकां त्रास घेवचे पडटले घाम गळोवचो पडटलो जाल्यारच आमकां प्रायज मेळटलें तू किती आबिला प्रकाश गाम गळोवपाक तू मुकडे उलय नाका हिंग कोण कापतेन कितू गाम गळता जाणटो अर्द फालच्यान हिंग गळयतलो सायमन डोंट नो एनिगेन टॉकिंग 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 आम गाडी मात्र टॉकिंग टॉकिंग कोकून उडयता गाडी मारता उलयनाका रे डायरेक्टर येयलो हा? संदीप हो डायरेक्टर रे हो साम भुरगो कसो मरे ड्रामांतल्यान निकतो भायर सरलो आसतलो भुरगोच आसा तूं कसो डायरेक्टर तुमकां त्रास जालो ना न्ही येवपाक ना ना फाटीर कुत्रो बी लागलो फाटी ना 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 हांगा कोणाचें लागलो म्हणून विचार तुका चल बसून तर आज आमी हांगासर कित्याक जमले ते तुमकां खबर आसा ह्या वर्सा आमचे संस्थेचें नाटक व्हरपाचें आसा मराठी स्पर्धेक तेका लागून आमी डायरेक्टर हाडला तो आमकां डायरेक्शन करतलो इतलीं वर्सां आमी होशीमाचेर नाटकां केल्या थंय कितें चुको जाता त्यो भायर सरूंक नाका म्हणून तिची जाणीव करून दिवपाक आमी डायरेक्टर हाडला कळ्ळें मरे आनी आज नाटकाचो म्हूर्त नाल्ल दवरून तेजी पुजा करून आमी रिहर्सलीक सुरवात करपाची प्रकाश फुडें यो अरे तूं संस्थेचो सचिव हो मान तुजो तूच कर बरें आसा तुमी म्हणटाले हांवूच करता तो नाल्ल दी रे डायरेक्टर ये पाय पडून घेत पेडो घ्या डायरेक्टर चलात रे एक एकटो पाय पडत आनी पेडो घेयात अरे सगळी कास काय व्हरता एक घे आनी मागीर व्हर मार सगळें माया पडटा पेडे काडपा रे हा भागो हाडल्या ते एकू घेवन चल म्हटल्यार यशवंत पेडे बाजारांतले रे मावडेच्यान हाडू तूं गेल्या चल म्हटल्यार हय लज ना मोबायल कशी उठून पाय पडटा डायरेक्टर आहा तरी सुद्दां लज ना तांकां डायरेक्टर काय पडटा आनी काडू काड 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 आवरो म्हणटा डायरेक्टर पाय पट्ट रे यशवंत दिले कितें हाडू ना
की चोडू जाला हय म्हणल्यार जालें सगळ्यांनी घेवन जालें आतां मरे आमी गाराणी म्हणया यो रे आनी गाराणी सुरू कर चला मरे पेडो खात मरे बरें बरें हे देवा महाराजा आमकां प्राइज मेळोकूच जाय आमकां हे प्राइज मेळोकूच जाय आमकां हे प्राइज मेळोकूच जाय लढाई करूंक वयता सादे गाराणे सुद्दां घालूंक कळना मरे तुमकां राव हांव घालता हे देवा आमी मुखार सरल्या एक नाट्य स्पर्धेक भाग घेवपाक ताका लागून आमचें स्वप्न पूर्ण करून दी कसल्यो अडी अडचणी येनासतना सगळें काम सारकें करून घे सगळ्यांक डायलॉग पार्ट जावनी सगळ्यांक प्रॉम्प्टींग कानार पडुनी कोण लेट येता तांकां बेगीन येवपाची बुद्द दी आनी आमचो संगीतकाराक एक दीस तरी हजेरी लावपाची बुद्द दी आनी कांय अडी अडचणी येनासतना सगळें पार पडून घे रे अरे हय साहेबा म्हणा मरे तुवें तूं मगाशी सांगला मरे डायरेक्टर येयलो की काय काय बोलाव नको म्हणून बाय उगी बस घे आतां म्हण हय साहेबा होय. कितें जालें डायरेक्टर हां मंडली यो फुडें नाल फोड बरें तें उदक काड आनी पळय डायरेक्टरा हातीन दी बाकी सगळ्यांच्या हातीन दी ए यशवंत नाल्लान उदकच ना मरे कितें नाल्लान उदक ना कसलो नाल रे तो कोणी हाडलो नाल ते खबर ना कोणी हाडला तो ना. भाडो तू फाटल्या हालत घेऊन येलो मरे ते हाडलो ना तो मग. त्या बाळे मेले अक्कलच नाही पाणी दिलं नारळ घेऊन आला आवशीक खावरो म्हाका खबर ना तुका ना म्हणून अरे नाल हाडटना तो हालोवन पळोवचो पडटा की बरो उदक आसा काय ना तो आसूं आतां डायरेक्टर ही आमची टीम 2 म्हयने तुमी आतां हेंच्या वांगडाच रावतले आतां तुमी कितें विचारपा जाल्यार विचारूंक शकता हेंकां तर फाल्यांच्यान आमी रिहर्सलीक सुरवात करतले म्हाका तुमची कोणाचीच वळख ना पूण हे येता ते 2 म्हयने आमी तुमी सगळ्यांक मेळटले म्हणटकीर म्हाका तुमची पुराय वळख जातली तर हे नाटक आमी स्पर्धे खातीर बसयतात तर स्पर्धेचो जो लेवल आसता पळय न्ही तो मरे वेगळो आसता तो पळोवन आमी हें नाटक सादर करूंक जाय तर आतां म्हाका मरे तुमच्यांतली कला पळोवंक जाय तर म्हाका सांगा तुमच्यांतली कोण दाखयता म्हाका पयलीं करून अरे तुमकां कोणें म्हणून सांगलेलें हय साहेबा ए सायमनान तुझी मायची काजळ तुमच्या हय साहेबान ना साहेबा म्हणून आमचं काय केलं इंडिया डायरेक्टर तुमकां लागूंक ना न्ही ना ना आवडे तांचे यशवंत रिडींग घेवया मरे हय घेवया घेवया Sunil, what man? Reading. Yesterday not told man. Tell him we want to go. विश्वास रेडींग घेत रे हय तुमी काल सांगला मरे तुमी सांगले नाल फोडलो की जालें म्हणून आमकां वचपाक जाय वयता 2 लायनी वच आनी वच अरे ते रावतले आमकां फ्रेंड उसरा आयल्यार बोवाळ मारतले तुमचे मरे स्वताचे चला फाटसून चला आनी तेका आनी सांग पळय नाका ताका फाटल्यान फाल्यां टायमार या हां बरें बरें यशवंत हांवूय वचू तुमकां वचपा जाय घरा कडेन सांगून मरे हांवें चल सायबिणी तुमी फाल्यां टायमार यो आं बरें यशवंत हांवूय वत मरे आतां तूं खंय वयता अरे तेका कोण पावयतलो तूं आयज पावयना जाल्यार फाल्यां येवची ना तें बरें सायबा तुवें फाटसून चल आनी फाल्यां तेका घेवन टायमार यो आं बरें यशवंत आम्ही जायचं रे तूं खंय वयता मित्राची गाडी हाडली मरे दिवंक नाका तेजी आनी कित्याक हाडलेली चल बेगीन फाटसून चल आनी फाल्यां तुजीच घेवन यो यशवंत आमची मरे तूं खंय वयता बाळू तो अभ्यासास मरे फाल्यां बेगीन येवन लायट घालता बरें बरें चल मागीर आवय बापायन सांगूं नाका नाटकाक लागून फेल जालो म्हणून घेवया वर रिडींग हय घेवया पूण डायरेक्टर हो एकटोच आसा बाकी सगळे गेले तेंकां काम आशिल्लें पूण फाल्यां टायमार येतले हांव बरें आसा तूं हांगा यो हें वाच रावणा बऱ्या भशेन सिद्ध्या सोटा काय ना परतून वाच हेची मायची काजळ कितें कितें रे यशवंत तो परतून वाच म्हणटा वाच वाच रावणा बऱ्या भशेन सिद्ध्या सोड नाही तर कितें वाचता रे सारकें वाच हेची मायची काजळ आयकू बी येता कितें यशवंत येता रे येता आयकूंक येता तूं वाच म्हणटा वाच चड उलोव नाका बरें आसता रावणा बऱ्या भशेन सिद्धे सोड नाही तो तुला ठार करीन
मर मातशें यशवंत गोंया एक्साम कमी आसत ते सोदता तेका सोलपा भानगडी पडनाका तूं परतून वच परतून वच दाखव दाखव तेका परतून वच परतून वच निमणो वाजता आतां चोय म्हणजे पाशेच पिड्ड्यार आला सारकें चोय चोय रावणा बऱ्या भशेन सिद्धे सोडटा काय ना यशवंत हाका रोल दिवपाकूच जाय रे हय दिवचोच पडटलो कितें वाचता रे वो हाका घेवन जर हांव स्पर्धेच्या नाटकाक गेलो न्ही लोक म्हाका गाळयो मारतले मरे ए हांगा तुका रोल ना तेजी मायची काजर अरे अरे सोड सोड तेका अरे तेका कोणी सोडया अरे डायरेक्टराक मारता तो सदां हांवूच पयलीं येता इतले दीस जाले रिहर्सल सुरू जाल्या म्हजी पयलो आयला कोणाक पळोवंकूच ना आनी येतली तरी कशें म्हजी सांग रिहर्सल स्टार्टूच जायना कित्याक लायट घालपाचें काम हांवूच करता म्हाका कितें हांवें म्हजी कामां करपाची मागीर मिटिंगे उलोवपा नाका आनी कांय कामां करनाशिल्ली म्हणून अजून कोणूच येवना हांव जाणा आशिल्लो हांचे सदांचेच जाका शिपायचो रोल आसा तो सगळ्यां पयलीं येता आतां हे शिपायाक घेवन हांव नाटक कशें सुरू करूं मागीर प्रायज मेळना जाल्यार म्हणटले डायरेक्टर बरो नाशिल्लो म्हणून आतां लोकांक कोण सांगतले ह्यो पार्ट्यो कितले टायमार वेळार येता आनी कितले फावटी डायरेक्टराक वेळ दिता म्हणून डायरेक्टर हांवें लायट घातली आं घातली तुज्यान आनी कितें जाता नाटक सुरू जालें की लायट घालपाची आनी नाटक सोंपलें की लायट काडपाची इतलेंच जाता तुजे कडेन म्हाज्यान रोलूय करूंक जाता पूण म्हाका कोण चान्सूय दिना दर वर्सा देवळा कडेन एक तर जालें शिपाई ना जाल्यार कोण पोस्टमॅन ना जाल्यार नोकर स्पर्धे नाटक म्हणटकीर रोल दिवपाचो रोलाक रट्ट तो तुज्यान भाशण उलोवप जाता रे स्टेजीर चडल्यार तुज्यान डायलॉग मारपाक तूं अर्दवर काडटा मरे तुका रोल दी म्हणटा तूं सगळ्यान पयलीं हांवूच येता हांगा अरे तूं पयलीं येवन फायदो कितें तुका रोल तरी आसा भाशण तरी आसा तूं नाटकान अरे कितें जालें रिहर्सल सुरू जायना हें तूं म्हाका विचारता मागीर हांव संस्थेचो सचिव कशी रिहर्सल चलता चलना तें पळोवपाचें काम म्हाजें ड्युटी ती म्हाजी मागीर कसली ड्युटी करता तर तूं तुका सांगपाक जायना पार्ट्यांक टायमार यो म्हणून हांव आनी कितें सांगू रे ताका प्रत्येकाक आफोवपाक एक एकट्याक आफोवचो पडटा तांकां खबर ना ह्याच टायमार प्रॅक्टीस स्टार्ट जाता ती मागीर हांव सांगून सांगून थकलो तांकां ती भंय दाखोवपाक जाय रे भंय दाखोवपा ल्हान भुरगीं ते तांकां कळना बुद्ध ना तांकां आतां हांव पळय इतली पयसल्यान येता पूण तरी सुद्दां लास्ट म्हाकाच रावचो पडटा तितलो जाल्यार हांव सचिव सगळीं कामां म्हाकाच पळोवची पडटा कितें जाय नाका तें म्हाकाच पळोवपाक जाय न्ही ए डायरेक्टर त्या कितें तुगे मायची काजार रे हां हें तो म्हाकाच विचारता मायचे काजार म्हणून येता कित्याक सुरू जावन रे एसाय कित्याक सुरू जावना तुमी जाय त्या टायमार येता आपल्याक जाय तेन्ना तुमी येना आनी एसाय सुरू जावं नाका म्हणटा खंयत रे तो अयो कितें जालां चोय डायरेक्टर हांव तुका सांगता मुगे एंट्री मरे निमणी आहा पुणा निमणी येता कळ्ळें कोणा एंट्री बेगीन आहा ते बेगीन येवपाक कितें जाता रे हां कोणाकूच तियात्रां पडोवंक गेल्ली ना आमगेल्या हें पळय सायमन हें मरे तियात्र न्ही हें मरे नाटक एक रे तें कितें तियात्रां कितें नाटक
आमगे तियात्रां जेश करून कात्र म्हणटा तेश करून तुमगे नाटकां बोध म्हणनाय रे तरी सुद्धा नाटकान आनी तियात्रान फरक आसा. कित फरक आहा म्हाका सांग चोया तुमी कांयच नाही, कित फरक आहा तो. हांगा यो रे. अरे राम मुगे कोदां विसरून येल रे थिंगा माफ रा रे पळय तुमी पड्ड उडोवन डायलॉग स्टार्ट करता आनी मागीर पड्ड उडय नासतना तुमी नाटक स्टार्ट जावचे पयलीं ड्रम वाजयता आनी आमी घंटा मारता कळ्ळें. ओय सका कोणे तुमगे गेले खरे कळ्ळी आनी तिया आतां नाटक तूं भरपूर फरक आसता पूण म्हाका एक सांग रे आजून हेसा सर कित्याक करूं ना आयज हांवें मुगे भाशण सत्तावन पाठ केला पूण फायदो कितें पाठ करून लास्ट आपल्या जाय तेच उलयतलो मरे तूं. हाका कोणें सांगलें नाटकां हाजो तियात्रान चड इंट्रस्ट आसूं सोडून नाटकांनी चड इंट्रस्ट आनी तातूंत हांणी आनी रामायण नाटक काडलां खंय आनी तातूंत हाका मारुतीचो रोल हो लायता मारुतीची वाट ह्यातून मात लेगीत वच ना. ह्या यशवंताक सांगिल्लें हांवें हाका नाटकान गॅप दी म्हणून रोल दिवं नाका म्हणून. अरे हांव कितें करूं रोल दिना जाल्यार तो हांव बाबा जाल्यार गाळी घालता म्हाका. तुका गाडी घालपाच्योच तुका गाडी घालपाच्योच पण मरे हा तू संस्थे सचिव मरे तू तेंक सांगून पण रे बेगीन यो म्हणून मागीर कितले फावटी म्हूण सांगपाचें सांगून सांगून थकलो हांव. तू जाणाय तो पॉडकास्ट आनी लोता मिरामार बेळपुरी खाता बेळपुरी खाता हय, मागीर हांव चल तेंका. आपूण येवपा न्ही रे तेंकां. अरे हांव आपोवपाक गेलो तेंकां हांव गत कितें हांसपाक शे लागली रे म्हणजे मुगे आतां ती गत आशिल्ली ती पळोवन ती हांसपाक लागले म्हणजे लज दिसपाक लागली अरे तूं ही गजा सदां घरा कडेन कित्याक व्हरता हांगा दवरूंक कळना. ना ना गत जर हांव सकयल दवरीत हांव फक्त डायलॉग सोदता पूण गत येशी घेवन वता हांव. ती दोगांय लवरां ती आतां मिरामार गेल्या इतली बेगीन येवची ना आनी आमची नाटकाची वाट लायता ती. आमच्या नाटकान प्रकाश रावणाचो आनी लता सीतेचो रोल करीत आसत जाल्यार सुद्दां भायरती लवरां हे आमी कशें विसरचे. हांची म्हाका एकूच गजाल आवडना भायरती एकामेकाक इतले वेळ मेळटा थोडी सुद्दां नाटकां न्हू एकामेकाक पण मुरगट्टा रे बाबा. येयात इतलो लेट कित्याक तुमकां कोणा मावडे गेल्ले. वॉट अ फनी क्वेश्चन. मावड्डे वचपा आमी कितें लग्न जाल्यार रे मावड्डे वचपा दीस तुजी मरे वॉट प्रकार सारकें न्हू. अरे यशवंत रागार जाय नाका. अरे आमी मुद्दम लेट येवना रे आमच्या फाटल्यान कुत्रे लागले म्हणून आमकां लेट जालो रे मातसो. येस येस डॉग आफ्टर वी बिफोर डॉग आफ्टर वी बिफोर. तूं इंग्लीश उलोवनाक रे. बाय बाय हांव म्हाजी इंग्लीश विसरता. तूं सांग रे कशें जालें तें. अरे कितें जालें जाणा आमी सदां रिहर्सलीच्यान घर वताले पळय आनी एक कुत्रो आमकां सदां भोगतालो कारण हांवें कितें केलें वत्यान एक खोट मारली मरे ताजेर आनी हाणें इंग्लिशान नायट मारलें ताका. येस येस आनी आज ताणें आमचे साप बदलो घेतलो सगळे वाड्या वयल्या कुत्र्या एक केलें मरे आनी आमची फाटी लागलो आमी धांवत परत. मागीर 10 वच सुटले जाल्यार तुमी हांगा बेगीन पावपा आसलें मरे. बेगीन खंयचे ताणें परत घरा कडेन पावयलो आमकां बेगीन आनी खंयचे आतां दुसरे वाटेच्यान आयला तशें घुवन. चल रिहर्सल सुरू करूया. ओके वाय टू लेट. अरे पूण ती लता आनी प्रकाश खंय येता. आमी आयली कितलो वेळ गो तुमकां रिहर्सली टायमार येवपाक जाय म्हणून खबर ना. रिहर्सली टायमार येवपाक सोडून मिरामार बसल्या. अरे पूण हें तुका कोण सांगलें. सायमनान पळयलें तुमकां नाटकां उरल्या 4 दीस आनी हें खबर ना तुमकां. अरे खबर आसा रे आमची बेश्टी बसून आशिल्ली हांव तेगेलो डायलॉग घेयी तें म्हागेलो डायलॉग घेयी डायलॉग पाठ करताले आमी. कोणें पळयलां तुमी एकामेकाचें कितें घेताले तें. लता म्हाका एक सांग तूं घरांतल्यान कितल्यांक भायर सरता गो. 4 लज दिसना तुका सांगपाक घरांतल्यान 4 भायर सरताना आनी 7 पावत तें. ताजे पयलीं हांव आनी प्रकाश मिरामार बसतात. सदींच मिरामार कितें करतात गो तुमी. तुका कित्याक म्हाका कित्याक म्हणल्यार तुमच्या खातीर रिहर्सलीक वेळ जाता हांगा तें कळ्ळें तुमकां. ए डायरेक्टर तू म्हजें तापू नाका नाटक सोडून वतले पयलींच सांग तुका. प्रकाशाक मेळपाक मेळटा म्हणून हांव नाटकान आयलां नाल्यार कोणाक जाय तुमची फ्लॉप नाटकां. यशवंत पळय कितें म्हणटा तें. अरे तेगेलें कितें आयकता तें आयकून घे. मागीर आमकां एंड टायमार दुसरी चेडूं मेळपाचें ना. आदींच पयलीं चेडवां मेळपाक कठीण तितून तें येता तें व्हडलें म्हणपाचें. बरें तर सायबिणी तुका जाय तेन्ना यो पूण आतां रिहर्सल सुरवात करया. पयलीं वेळ जाला
कितें रे डायरेक्टर जायना रिहर्सल सुरू तूं कितले फावटी सांग मार रिहर्सल टायमार सुरवात जावपाक जाय म्हणून अरे तेका काय ठेका सांगतोय व यशवंत असा का धडा न्हू मेलो सचिव जालेलो आसा आवशीक खारो पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ती नाही मेल्याक तू सदांच म्हाजेर क्या चळवत रे हा सदां टायमार हांव येता लेट तूं येता मागीर सदां म्हाका क्या गावचें पडटा पयलवान डायरेक्टर हें म्हाका गावचें पडटा तुमकां वेळ कित्याक जालो रे तुमच्या फाटल्यान कुत्रे लागिल्ले ना ना आमच्या फाटल्यान कुत्रे केन्नाच लागना आमीच कुत्र्या फाटल्यान लागता मागीर तुमकां वेळ कसो जालो बेगीन येवन फायदे कितें हांव ह्या नाटकान जटायू जो मेरेन राम सिद्धेक उबारून व्हरना तो मेरेन आमकां भितर येवंक मेळना बेगीन येवन फायदे कितें आणि मी कुंभकर्ण जो पर्यंत लढाई सुरू जायना तो पर्यंत भितर सरंग गावना अरे सगळे तशें वेळार एंट्री म्हणून वेळार येवपाक लागले जाल्यार रिहर्सलीक सुरवात दीस कशी जातली तुमी बेगीन येयात आनी आपलो डायलॉग पाठ करात मरे नाटकां उरल्या 4 दीस आनी अजून कोणाकूच डायलॉग पाठ ना हांगा हे तुमचे हौशी रंग भुशीचें नाटक न्ही हे मरे सर्तेचें नाटक जाणे रे तूं परत परत याद करून दिवं नाका चल सुरवात कर चला रे रिहर्सलीक सुरवात करया सगळे सायडी बसात पयलीं रामाच्या आनी सितेचें घेवया यशवंत प्रॉम्प्टिंग दी हा दिता रेडी राम आणि सीता उर्फ सुनील आणि लता यो डायरेक्टर आता आनी फाटल्यान उबो रावूं तू रावणाची पाय मरे मागीर कळगिरी करतलो बस सकयल चला सुरवात करा सीते तुला माझ्यामुळे किती त्रास सहन करावे लागले नु माझ्यामुळे तुला या रानात दिस घालवावे लागले नु तुला मी आजपर्यंत कुठलेही सुख देऊ शकलेला ना नु तू माझ्यावर रागार आहे नु तुझी कानार एक जाय न्हू कसली मराठी उलयता अरे तू मधी मधी म्हाका डिस्टर्ब करना का डायरेक्टर माझो मूड पिड्ड्यार आता डायरेक्टर त्याका उलोवनी जाय ती उलोवनी खंयचीय मराठी उलोवनी उलय तूं कंटिन्यू कर सीते सीते तुला आठवतं आमचं लग्न म्हापशाच्या सिरसाट हॉलमध्ये झालं होतं तुझी बापाय नाव दिले शिरसाट हॉलान माझं बापूय किती वयर काढ रे तू रामायणान शिरसाट हॉल खंयच्यान हाडले तुवें माझा एक्स्ट्रा डायलॉग घातिल्लो हांवें कोण सांगलें रे एक्स्ट्रा डायलॉग घालपाक जे बुकार आसा ते तुज्यान वाचपाक जायना आनी एक्स्ट्रा डायलॉगान घालता आनी एक्स्ट्रा कितें उलयता गवट तरी आसा रे आपणा जाय तें उलयता कोरोनॉट तोच आसता जे बुकातले उलयता आनी आपले कितें उलयता पूण ताजे खातीर ताणें मरे नाटकाचो मरे अभ्यास करूंक जाय पडटा म्हाका सांग तुवें ह्या नाटकाचो कितलो अभ्यास केला ह्या खातीरूच मरे बरे बरे नाटकांची मरे वाट लागता पात्र आसा पळय न्ही आपले तोंडाक येता तें उलयत वता आनी जे बुकान उलोवपाक जाय पळय न्ही तें केन्नाच उलयना कंटिन्यू करात सध्या सीते या रानात आपल्याला 14 वर्षे घालायची आहे माहित आहे ना तुला हो माहित आहे कसे दिवस जातील कुणास ठाऊक तुला घरची याद येत नाही येते पण काय करावं सीते आधी तू किती गोरी होतीस या रानात बघून तू किती काळी झाली आहे तुझे हे हात हे सुधीर हात सोड त्या गेलो तू किती झाल तू गेले किती झाला काय राम हाव मरे राम हात धर बनाले कोण रावण धरतलो सीते हात हय रावणच जोडतलो ते हात हे डायरेक्टर सांगता का अजून नाक म्हणून ना जाल्यार सुनील हातून नाकतेचो हात धर नाका पण डायलॉग कसं मारतो रे हात धरूनच मारूंक जाय अशें आसा हय हात धर नाल्यार मूड येना मूड कसलो मूड डायलॉग मारपाचो भाई हात धरून सुक मूड येता डायलॉग मारपाचो यो आता तुक मूड ना तू थंयच राव हांव हात धरून नुता गेलो तुवें म्हाजे मारल्यार हांव रावण जातलो ए यशवंत तुका पयलीं सांगता फुडल्या वर्सा चोली घेता का बॉयफ्रेंड आसपाक जायना मार आमकां खावचो पडटा कळ्ळें मरे लता तुका कितें विचारूं का हांव विचार वा खंय मेळ्ळो गो तुका आनी कोणूच मेळना तू कित्याक तू तुगेलें भाशण उलय हांव म्हाजी भाशण उलोवू अदच्या हांव एकलो बडबडटा आनी तू तुगेलो उलोवपाक हे फुडल्या वर्सा रावला यशवंत आतां म्हजें रे
हय खंयचे रे ते गो ते हरीण दिसता ते कळे कळे स्वामी या रानात कसली कसली शोभेची झाडे आहे बघा किती शांत आणि सुंदर माड सुद्धा भरपूर आहे स्वामी ते 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 कसले जनावर तो सायमनाचा डुकोर आहे हे तुझ्या माहिती कादार आहे हा हे डायरेक्टर एक सांग हा आमच्या दुकान किनावर कटाय रे हा अरे नाटक आमच्या दुकान किनावर रे रामायणात दुकान अरे मागे एक्स्ट्रा डायलॉग घालतालो ते करा म्हणतो अरे हॉटेलला बघा दुकान आहे दुकान आहे अरे रे सॉरी तू एकच सांगल्या पण एक्स्ट्रा डायलॉग घालता पण म्हणून सगळे नाटकाचे मग तू वाट लेटलो चल सायडीक राव आणि बुकान कितें आसता तें वाच बुक दे अरे लक्ष्मण फुडले गे संदीप उठ लक्ष्मण यो संदीप लक्ष्मण कोण यो मरा आय डिडंट हियर कंटिन्यू कर एंट्री घे तुझी आता माझी एंट्री सो सून आयज माझी एंट्री बेगीन कशी आयली रामाची एंट्री मरे बेगीन सोंपली म्हूण तुजी एंट्री बेगीन आयली नाही भाभी नाही मी तुम्हाला एकटा सोडून जाऊ शकत नाही मी भैयाची आज्ञा कशी मोडू मी रिस्क घेऊ शकत नाही इंग्लिश खंयच्यान रे रामायणात लक्ष्मण इंग्लिश उलयतालो अरे म्हाका कंटिन्यू मराठी उलोवपाक जमना रे तुज्या बापान केन्ना इंग्लिश उलयल्या हे डायरेक्टर बापूय कित्याक वयर काडटा रे यशवंत ते न्ही बरे भशेन ना जाल्यार नाटकूच सोडून वतलो पयशे दिवन भायलो डायरेक्टर हाडला तो कितें बापू वयर काडपाक तू धमकी कोणा दित रे हा कोणा दिता स्वता कितें व्हडलो स्टार समजता तू हा नाटकाक कितें उरले 4 दीस आनी हे रामायण नाटक आनी तू आपली इंग्लीश घालता मदीं सारकें उलय मरे येस आय नो तूं म्हाज्यातलें बरेपण कशें दिसना हांव पयलीं सगळे डायलॉग इंग्लिशीन मारतालो आतां मातसो विसरला म्हाज्यातली इम्प्रुवमेंट कशी दिसता तुमकां तुजी ती इंग्लिश आसा पळय ती आमकां खंयची ब्रिटिशां सुद्दां कळची ना तू पळय तुज्यान जी इम्प्रुवमेंट जालें म्हणटा पळय न्ही तीच मरे इम्प्रुवमेंट म्हाका आनीक जाय चल फुडले घे जातो मी भाभी जातो भैयाची आज्ञा मोडून जातो पण जाण्याआधी इथे एक लाईन मारून जातो लायन मारता अरे लाड न्हू रेशा नाटका दिसू म्हणटा रे तो भाभी मी सांगतो ते लक्षात ठेव तुम्ही या लाईनीच्या बाहेर येऊ नका मी भैयांना लवकरच बघून येतो ओके टेक केअर हो नाटकाची वाट लायतलो रे बाबा यशवंत आता फुडें कोण रे आता रावणाची एंट्री ती बरी याद आसा मगो तुका इश्शक म्हाका लज दिसता कितें पळयता हांव रावण येता म्हणून सीता खुश जाता हांगा मरे रामायणाची वाट लागता तशी दिसता वाल्मिकी तुजे रामायणाक मरे हांगा काबार करून उडयता अशें दिसता की एक एक पात्र आसा पळय हांगा यशवंत फुडें चल अरे खंय वता फुडें म्हणल्यार फुडल्या पात्रांक आपय हा तशें रावण उर्फ प्रकाश यो एक एक स्टायल बरी म्हण तुजी रावण उर्फ प्रकाश अशी दिसता तू नाटकाची न्ही लग्नाची पत्रिका वाचता कशी नासता तर ते अरे अरे चलते की तुमचे अजून मोग स्वप्न तुमचा अजून मी रामाराज कशी दिसता आणि तू खंय रावतो गो ही लक्ष्मणान रेशा मारती दिश्टी पडना तुका माझ्या लक्षानच ना रिहर्सल चालली म्हणून माझ्याय लक्षात ना डायलॉग लक्षात आसा न्ही बाय मारत भिक्षाम दे भिक्षाम दे हे साधू महाराज ही भिक्षा स्वीकार करा पुढे येऊन दे लता ते आपलं माई नाही मला क्षमा करा महाराज मी ही लाईन पुढे किती रे यशवंत रेशा हा बरोबर मी ही रेषा ओलांडू शकत नाही
तू या रेषेच्या बाहेर आली नाहीस तर मी भिक्षा घेणार नाही. मला या रेषेच्या आत भिक्षा नको, मला भिक्षा नको. यशवंत पुढे किती रे? तेव्हा कृपया हे माई. हा कळे. तेव्हा कृपया हे माई या रेषेच्या बाहेर येऊन भिक्षा वाढा. ए डायरेक्टर वचू पुढे. जे रामायण असते करचेच पडले न्ही, घालपाय फुडे. अरे हे कितें करता? खानारात कितें तेच्या उबारून वरमरता का? कितें उबारून आनी एका एकूच फावट गार्डना उबारपा प्रयत्न केल्लो तेन्ना जे भेणायलें तें आजून दुखता. तू कितें सांग उबारून वरना. तस जाल्यार केंसां धरून वळीत वर. जे केंसां मोगान गुलाब मेळटा ते केंसां धरून ओड म्हणटा. बरें आसा, हाती धरून व्हर तर ताका. आं गेली पळय कशी. रामायणान जेन्ना सीतेक उबारिल्लो पळय तेन्ना केदो व्हडलो आकांत जालो खबर आसा. सीतेचो बोवाळ आयकून जटायू लेगीत धांवत आयिल्लो. आनी हांगा पळयात रावण आनी सीता हातीन हात घालून गेल्यात. हांकां हाजो बोवाळ आयकून जटायू खंयचो कावळो लेगीत वचना. यशवंत फुडें चल. अरे फुडें चल म्हणल्यार फुडले पात्रांत बापय रे. हा बरें. पुंडलीक उर्फ जटायू यो. ए तू कोर्टार आयला हे तू म्हळ्यार बोवाळ कित्याक मारता रे? सगळे नाटकाच्या पात्रांक आपल्याली एंट्री पार्ट आसपा जाय. नाटका दिसा असो बोवाळ मारतलो? निता निर्दय कंटिन्यू करात रे. सोड मला. मी तुला लंकेत नेणार, माझी राणी करणार. सोड. खरे हे लता मी असं चालू असताना निरामार ना आम्ही. डायरेक्टर चावतलो बोवाळ मार. वाचवा मला कोणीतरी वाचवा. हे दुष्ट सोड मला. तू मला पळवून नेतोस हे जर रामाला कळलं तर तो तुला ठार करेन. तो काय मला मारणार? त्याचा मृत्यू माझ्या हाती आहे. तुझा शोध घेत तो माझा पाठलाग करील आणि तुझा पाठलाग करीत तो माझ्या लंकेत येणार आणि तेच मला हवंय. माझ्या लंकेतच त्याचा मृत्यू होईल. चल आता ओरडू नको, लंका अजून दूर आहे. रात व्हायच्या आधी तुला लंकेत लपून ठेवला पाहिजे. लोकांची बायको आणली की हे माझ्या बायकोला कळता कामा नये. चल चल लवकर. प्रकाश बाबान आमच्या लग्नाक असं विरोध केला जाल्यार तू मग असंच वाटतलो मरे. तर पण असं ओडीत न्ही हा, उभारून वाटतलो. इश्श म्हाका लज दिसता. ही रिहर्सल चल्ल्या, तुमची पळून वचपाची प्लॅनिंग न्ही. सायडीर राव आता. घे रे एंट्री. आसता कितें रे? तू रावण सीता थंय संकटान आसा तू आसता. सिच्युएशन पळय मरे. सोडा मला सोडा. तुला सगळ्यांक दिवची पडटली. ए चूप, हा माझा डायलॉग मार रे. सोडा मला सोडा. कोणाचा म्हणून ना आवाज. कोणीतरी स्त्री त्रासात आहे असे वाटते. मला तिला वाचची पट्टलच्या दिसता. येतो मी. घाबरू नको माते, येतो मी. चल लवकर. हे रावण तू. हे रावण काय म्हणू तुला तेच कळत नाही. दुसऱ्यांच्या बायकोवर वाईट नजर ठेवतो. हलकट खंयचो? हलकट कोणा म्हणटा? किती चाल तुझे? तोंड उलो नाका, तोंड धरून फोडटले. हे डायरेक्टर पळय मरे ताका. हांवें कितें म्हणून केला? म्हाजें तोंड धरून फोडटलें म्हणटा तें. हे लता कितें उलयता तूं? मागीर तो म्हणजे प्रकाशाक हलकट कित्याक म्हणटा? हांव म्हाजो डायलॉग मारी. हो डायलॉग आसा रे तातून. हांव तोच सोदतालो. कसो आसतलो? बुकाचो न्ही म्हाज्या तोंडाचो डायलॉग तो. अजून हांव सुनिलाक सांगिल्लें एक्स्ट्रा डायलॉग घाल नाका म्हणून. आयकुना तुवें? हांवें मुद्दाम म्हणून मारूना. म्हाका ल्हान आसतनाच्यानूच रावणाची तिडक आशिल्ली. ती वांगड्याक तिडक काडल्या हांवें.
माझी भितरली कला ती नाही तुजे भितरले कलेचेर मरे मातसो कंट्रोल दवर ती पळय जी कला आसा न्ही ती मरे रडटानी येवपा जाय कळ्ळें कोणाचेर असो चडटलें न्ही कळ्ळें न्ही तर तुजे ह्या कले खातीर मरे कोणाचो जीव वचूंक सोदता कळ्ळें आतां सायडीन राव आनी तुजी ती किड्याक मातशी थंड कर आतां आमी 5 मिनटाचो रेस्ट घेवया कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूंक शकता एक्सक्यूज मी उठला रे बाबा इंग्लीश मॅन किती विचारपा जाय मॅनीज नाटक केन्ना बरो प्रश्न विचारलो तुवें आनी एक म्हयन्यान विचारपाचो न्ही 4 दीस उरले नाटकां आनी नाटक केन्ना काय विचारता बस कर डायरेक्टर रावणा 10 तोंड न्ही हय मागीर मागेली उरिल्ली 9 तोंड केन्ना दाखोवपाची तूं ती मरे तुवें रामायण पळयलां हय मागीर रावणाक 9 तोंड केन्ना येता निमाणे मारतना मागीर तुजी ती 9 तोंडां आसा पळय न्ही ती मोरतना दाखयता पूण हांव म्हणटा निमाणेच कित्याक कारण मरे तुका ती पयली गरज पडना रे चल बस सकयल आम सगळें नाटक करतले आनी तूं कितें करतो रे तूं जमाचेर हो पळय कारस्थान करतलो पळय न्ही तें मरे लोकांक सहन जावनी म्हूण देवा कडेन मागतलो चल बस सकयल डायरेक्टर हांव खंयचो जोडीदार घालूं तूं सारकें आसा मगो तकलेन सीता केन्ना चुडीदार न्हेसी साडी न्हेसपाची तुवें साडी 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 मला जावची ना साडयेन हांव घुसपट्टा आतां संवय करून घेवची पडटली चल बस सकयल इश्श म्हाका लज दिसता हांव लग्ना विशयी उलयना नाटका विशयी उलयतां हाका लजपा मात निमित्त जाय तुमकां सगळें सांगता नाटका दिसा कोणूच मरे खंयच वचचो ना नाटक सुरू जाता पळय न्ही तेन्ना सगळे वांगडा रावप व्हॉट इज टॉकिंग रे पॉलिटिको वचप ना अरे तशें न्ही रे नाटका दिसा कोणे गाडयेन मरे खंयच वचप ना कितें जाता जाणा नाटका दिसा मरे पात्र मरे खंय खंय वता मरे आनी आमकां अपघात जाता ताजे खातीर मरे कितलेशे प्रयोग उरिल्ले आसात रे आनी यशवंत तुका सांगता नाटका दिसा मरे कोण कोणाक मरे खंयचे नाटक पळोवपाक आपयता कळ्ळें न्ही मागीर हांकां मरे तांकां मेळपा दिनाका ही मरे मेकअप करची सांगता तांचे कडेन गजाल मारपा रावता उठत 5 मिनटां जाली फुडले घेवया ए श्याम उठ एंट्री आयली म्हाका माहीत आसा रे माझी एंट्री येयली म्हणून हो कुंभकर्ण सोंपता हो रिहर्सली येना पण ती भायर दिसता म्हाका श्याम उठ कुंभकर्ण रेडी राव राम 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 तू किती शक्तिशाली आहे हे मला पाहायचं आहे ही लढाई तू जिंकू शकत नाही माझी अडती सेना मरण पावली तरी माझा भाऊ कुंभकर्ण जिवंत आहे कोण आहे तिथे हांव आहे काय झालं महाराज तुझी सर्व सेना मेली म्हणून तू बेजार होऊ नको हा बाळू जिवंत आहे आता जातो आणि त्या रामावर भाला मारतो तुका नाटकान डायलॉग आसा रे तुम्ही सगळे उलयत म्हणून म्हाका उमेद आयली उमेद आयल्या कितें उलयता तू रामा मारतलो जाका रावण मारूं शकना ताका तूं मारतलो पूण बी काय ना चूप बस सकयल तुका सांगिल्लें मरे जेन्ना रावण म्हणटा कोण आहे तिथे तेन्ना तूं येवपाचें आनी तकली सकयल घालून ओगी वचपाचें म्हणून आज सांगलें तशें कर प्रकाश परत घे कोण आहे तिथे चल जा आणि कुंभकर्णाला उठाव माझा भाऊ कुंभकर्ण सर्वात शक्तिशाली आहे आता शत्रूला पराजय स्वीकारावाच लागेल काय रे काय झालं रावणा मला झोपेतून खेका उठेलस कसला संकट लंकेच्या इला असा कुंभकर्ण आज लंकेला तुझी गरज आहे परिस्थिती वाईट आहे म्हणून तुला उठवावं लागलं रावणा काय झालं तर सरळ बोल तू आधी सरळ मराठी उलय तू मध्ये मध्ये बोलू नका रे बोल दादा तर रावणा बोल काय झालं मी रामाची बायको चोरून आणलेली आहे आता तो वानर सेना घेऊन लंकेचे आक्रमण करायला आलो आहे तू जा
त्याची सेना आणि त्याला ठार मार. मी म्हणतोय तू त्याची बायको उचलून हाडलीस के का तिका उचलून हाडताना तू म्हाका विचारलेलं. मी झोपलं की काय काय बायजडपणा करतात तूच जाणे. लपडी वाढली की म्हाका उठयतय. अरे साहेबा तू गप बस रे. मध्ये मध्ये बोलू नको. तोल जाता. या बघ रावणा, मी लढाई करून जायचं नाही म्हणजे जायचं नाही. चुप. चढ जाल तुझे किती उलयता. हे डायलॉग बुका असा रे. जो पाठ केला तो विसरला म्हणून म्हटलं काय तरी उलवूया. आवशी खावरता यशवंत प्रोम्प्टिंग सुद्धा सांगी ना. मागे तू सांगपाक चान्स दिता. सांगी की रेड गाडीशी चालू दवरला मरे तुवें. आनी मातसो लेट यो रिहर्सलीक. तुमकां मरे तुमचेर ओवर कॉन्फिडन्स आसा. लेट येता आनी मागीर भाशण कशें पाठ जातलें तुमचें. चल सायडीक राव आनी भाशण पाठ कर. आज मुगे मरे साहेबान ती गज मातशी कुशीक दवर. ओके. ए तुजी कोणा बरोबर आसा आता. मुगे प्रकाश हांगा. अरे प्रकाश कित करत रे. रियासली काही मोग करता ये मरे. कितले रियासली मोग घेवन बसवला. डायरेक्टर हांव रावणा फाटल्यान उबो राव. चल राव तर. तू गोंय फोटो मारूंक रावला. अरे तू सारकास मरे. म्हाजेर हात घालता. रावण मरे हांव. खबर आसा रे तू उलय कितें तें. प्रकाश तू कमेस कर. पयलीं तू उलय. नाही रे पहिले तू उलय रे. माहिती सगळं आले तू. अरे हांगा कितें कविता नाट चल्ल्या. पयलीं कोणाचें आसा ताका सुरू कर न्ही मरे. पयलीं प्रकाशाचे उलय रे. ए मारुती, जास्त बडबड करू नकोस, नाहीतर तुझ्या शेपटीला उजवा लावीन. पिशा मग शेट्टी अरे उजवा पाकू. अरे मारुतीक शेट्टी आसता. यार तू मग केन्ना सांगून रावला. केन्ना सांगपाले. तुका सगळें सांगपा जाय. अरे तुमगे देवाक कितें तें म्हाका खबर आहा रे. आमकां काय खबर तें सांगा मग सारकें. शेट्टी आहा खंय. एक काम कर प्रकाश तू पोतो नले कटिंगच्यान घेवया. ए मारुती, जास्त बडबड करू नकोस, नाहीतर तुझ्या शेपटीला उजवा लावीन. अब्बा तू मुगे शेपडी उचून आयतलो. इतकी खापसता तू. अरे हातो जायन लागे रे. ही घर कंटी पोट कुको मातलो आनी तुगे ते गाय भायर काडून चोरीस करता हिट्टलो. अरे साहेबा. अरे साहेबा बी काय न्हू सायमन. ए साहेबा हे खंयचे डायलॉग मारता तू. अरे सारकें आहा मरे. तो सांगता उज लायतो म्हणून हांव तो गोत मारतो म्हणून. अरे सारकी मराठी उलय मरे. तुका जाय ते शब्द घाल नाका. हीच रे तुमगे रामायण सगळी केस्तांवां अशी. प्रकाश उलय तू तुगेले. मारुती, ज्या वाटेन आला होता त्याच वाटेन निघून जा, नाहीतर तुला ठार मारीन. ठार कोत्यालो म्हणल्यार जित मारतेलो. अरे शाबणा. अरे शाबळा तू रावणा. अरे रावणा तू मला काय ठार मारीन. तू मला सारखं ओळखल ना. मी तुझ्या घंटेला उज लावीन. अरे लंकेला न्ही ते लंकेला. मी तुझ्या लंकेला उज लावीन. कशा मरे. हय हय घे अशेंच कंटिन्यू मी घे. तुझ्या लंकेला उज लावीन. रावणा बऱ्या भशी सिद्ध्या सोडटा काय ना. अरे जा रे. नाही सोडणार. अशी सोडून द्यायला तिला आणलेली नाही. मी तिला माझी दासी करणार. पण तू कितीही प्रयत्न केलास तर तिला इथून घेऊन जाऊ शकत नाही. अरे बामणा. अरे बामणा तू रावणा. अरे रावणा तुला निमणं सांगतो मी. सिद्ध्याला सोड. नाही सोडणार. तुझी मायची काजळ काही करणार नाही करणार नाही. अरे सोड ना. एका लोकांनी उभारून वाटतात नाही करणार नाही करणार हे पण म्हणतो ए मेल्या, सोड त्याला. साकडे सोडता का? चिमटे करते नाही सोडणार. चिमटे करते नाही सोडणार. अरे डायरेक्टर सोडायला का? मारची नका. अरे पळयात मरे आडयात पण नका. नाही सोडणार. सोड सोड. नाही सोडणार.
बाळू लायट काढ रे हे नाटक कसं जातलें देवा खबर देवा तू चावून घे रे कडेच आम्ही दुसरो अंक सुरू करता देव बरें. यशवंत खंय गेलो काय हाका सांगिल्लें हांवें रंगीत तालवे दिसा खंयच वचनाका म्हणून आतां हांगा कितें जाय नाका तें कोण पळयतलो कसलीच तयारी जावना नाटक सुरू जावपाचो वेळ जालो पूण हो गेलो खंय संस्थेचो सचिव जाता फक्त पेपरार फोटो दिवपाक कामां म्हणटा ती म्हत्व जायना हाच्यान डायरेक्टर म्हाका तुमकां कितें विचारपा जाय आसलें विचार ही सरपळी पळयल्या त्या नाटका दीस घालतलो नाटका दिसा नाटक सुरू जावचे पयलीं तुका काडची पडटली कितें काडची पडटली मुद्दम फ्रेंडा कडल्यान घेवन आयला नाटकां घालपाक तूं काडची पडटली म्हणल्यार कितें रे राम वनवासा गेलो तेन्ना मरे ताच्या गळ्यान सरपळी नासली खंयची देवाच्या गळ्यान पळयली तुवें सरपळी यशवंत सांगतालो तुवें खंय देवळा कडेन तशें केल्लें हाका आशिल्लें खंय भिकारी हाडून आनी हांणी कपडे शिविल्ले नावे खंय अरे ते यशवंता सांगपा कितें लोकां मुखार रावता आमी उबे तो रावता लोकां मुखार रावप म्हणल्यार टीप टाप दिसपा जाय ना जाल्यार ते येता ते म्हणटा दुसरे दिसा तो कितें कपडे घालूं आशिल्ले काय म्हणून तुमी मरे नाटकान मरे कपड्याचेर चड लक्ष दिवपाक जायना डायलॉगाचेर जर लक्ष दिलें न्ही लोक तुमकां कांयच म्हणपाना ह्या नाटकान फॅशन शो समजनाका ह्या नाटकां फॅशन करपा मेळटा ह्या नाटकां पोट आनी छाती दाखोवची पडटा सगळ्यांक ते यशवंतान कसलें नाटक मेळना काय कितें अरे पूण सद्या खंय आसा अरे आत्तां आशिल्लो मरे भितर ताची भितर गुड न्यूज गुड न्यूज कसली गुड न्यूज त्याचे हे करपाक हांव मातसो भायरात गेलो आनी म्हाका एक सांग तूं इतले वेळ खंय आशिल्लो रे तेच हांव तेच कामाक लागून मातसो भायर भोंवयतालो हांगा कोणालें लग्न आसा तुजी गरज भितर आसा आनी तूं भायर कितें करता रे हांगा कितें जाय नाका तें कोण पळयतलो सचिव मर तूं नाटकाचो
तुका मरे मात्य पडिल्ले ना म्हाका पडलेले आसा म्हणून हांव काल एडिटराक वचून मेळोन येयल्लो. मेळा तर हय मेळ्ळो, एकटोच मेळ्ळो. बरें जालें, म्हाजो वळखीचो आशिल्लो. कितें सांगले ताणें? ताका सांगलें नाटक कशें जावं, सादारण प्रयोग जाला म्हणून बरें म्हणून. इश्श म्हाका लज दिसता. ए तुजी ती लज काडून सायडी दवर आ. रिहर्सल सुरू जावपाची आसा आतां. डायरेक्टर हांव नाटका दिसा मेकअप करूं? तुका नाटकान कसलो रोल रे? शिपायेचो. मागीर तूं कसो दिसू लोकांक कितें फरक पडपा आसा? आतां मातसो चल आनी भायर कोण आसता तांकां आपण घेवन यो. या रे. आयली सगळे जाणा बरें आसा. हे पळया आयज आमच्या नाटकाची रंगीत तालीम आनी परवा आमचें नाटक. सदां तुमी ज्यो चुकी करता न्ही त्यो तुमी चुकी करप ना. एकामेकाक समजून घेयात आनी ही रिहर्सल न्ही तर नाटकूच अशें समजून एक्टींग करात. चला आतां सगळे आपल्या आपल्या जाग्यार रावात. डायरेक्टर परीक्षेक येतून एक घंटो मारपा न्ही. डायरेक्टर म्हाका एक सांग, नाटका दिसा म्हागेली एंट्री दाव्यान गे उजव्यान? खूब मार बेगीन जालें तुवें. नाटका दिसा एंट्री खंयच्यान तें खबर न्हू तुका? डायरेक्टर चाळवत कित्या रे? चाळवू ना जाल्यार कितें करूं रे? 2 म्हयने जाले मरे रिहर्सल करता आमी आनी तूं म्हाका एंट्री आयज विचारता? रिहर्सलीक मरे तुजें केन्ना लक्ष नाशिल्लें. डायरेक्टर हांव हार कोणाच्या गळ्यांत घालूं? तुका कितले फावटी सांगलो गो बाये, जो पळय धनुश्यबाण आसा पळय न्ही तो धनुश्य मोडटा पळय न्ही ताच्या गळ्यान म्हणजेच रामाच्या गळ्यान तुवें तो हार घालप. बरें केलें विचारलें तें. हांव लक्ष्मणाच्या गळ्यान घालपाक सोदतालें. बरें जालें रावणाचें म्हणून ना म्हणून. अरे म्हाजे गळ्याक घालतलेंच तें, पूण आतां न्ही मागीर. इश्श म्हाका लज दिसता. म्हाकाय मातशी दिसता. तुमकां 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 म्हजी लज दिसना? डायरेक्टर ते आतां नाटक परीक्षेक बसले की घंटो मारप न्ही. हय तूं थंय गोंयच्या राव मरे आनी प्रॉम्प्टींग दी. आनी प्रॉम्प्टींग म्हणल्यार कितें जे पळय विसरता पळय न्ही तेंच सांग नाल्यार कॉमेंट्री चालू करशी. आनी मरे वच आनी नाटक सुरू जावचे पयलीं पड्डो उडय कळ्ळें. आनी पड्ड्याची दोरी ओड ना जाल्यार ते मेकअप मॅनाची दोरी ओडशी. ती चूक जावची ना कित्याक? कारण आमचो मेकअप मॅन कालसांव घालता. बरें बरें. बरें करात तुमी सुरू. अरे कितें करता रे? डायलॉग उलय मरे. हे तूं ओगी राव रे. हांव लोकांक अडकुपाक प्रॅक्टीस करता. नाटका दिसा जाय ते लोक वळखीचे येतले. जमत तांकां जाप दिना दुसरे दीस म्हणटाले हो स्टेजीर हांव शो मारतालो म्हणून. जारमान ओडकून आतां उलय येता. मी आहे रावण, या लंकेचा रावण. या पृथ्वीवर माझ्याहून शक्तिशाली कोणी नाही. मी एवढा शक्तिशाली असताना तो राम मला काय मारणार? मी त्या 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 थांबली गाडी. ही रंगीत तालीम आमची. ए पुढे किती रे? एका वाराने मारून टाकी. मी त्याला एका वाराने खाऊन टाकीन. तू किती शिवतर रे? मारून नाही, मारून मारून किती? मारून. मी त्याला एका वाराने मारून टाकीन. कुठे आहे तो राम? हिम्मत असेल तर समोर ये म्हणावं. कुठे आहे तो राम? ये युद्ध कर माझ्याशी. अरे 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 चल मरे. अरे तो राहुल तू चल मरे. अरे म्हजो बाण मेळ मरे. अरे हांगा दवरिल्लो. तू पाबले कितली फावट
जागा सांगून दवर मरे येद वळपाक खेळणं सुरू अरे बाण म्हणल्यार बाण न्ही येदो व्हडला तुवें दिल्ली बडी तेजीशी ती खंय आसली हांगा वयली आसतली कोणे कुठे आहे तो राम बाणा शिवाय तुका थंय खरी लढायला पावता धनुष्याचो पुरो हे रावणा काय झालं तुला बोबो मारायला माझं नाव कसं घ्यायचं तेही माहित नाही तुला अरे लोक माझं नाव किती आधाराने घेतात आणि तू अरे ते लोक मूर्ख आहेत त्यांना माहित नाही या जगात अधिक शक्तिशाली आणि बलवान कोण आहे तो हा रावणच अधिक शक्तिशाली आणि बलवान आहे आता मी तुला ठार मारीन तुझा अंत पाहून या लोकांना कळेल की मीच अधिक शक्तिशाली आहे म्हणून चल उचल तो धनुष आणि कर युद्धाला सुरुवात काय झालं हिम्मत नाही माझ्याशी लढाई करण्याची रावणा स्वतःवर एवढा घमंड करू नकोस आज माझा बाण हरवलेला आहे नाही तर तुला मी आताच मारून टाकलं असणार अरे बाण खंय रे अरे हांगा दवरिल्लो मेळो ना तू जाय त्या मुली तुका ठीक आहे आज तुझ्याकडे बाण नाही म्हणून तुला सोडून देतो उद्या येताना बाण आणि धनुष उघडासान घेऊन ये ओके चला पुढले घेऊया आज सीता स्वयंवर आहे जो हा धनुष उचलून त्याचे 2 तुकडे करील त्याच्या गळ्यात सीता हार घालेल हे रावणा काय झालं तुला असायला मी रावण आहे डायलॉग सुरू करायच्या अगोदर मला हसायलाच पाहिजे सीता माझी आहे आणि माझीच होणार कारण माझ्याहून शक्तिशाली कोणीच नाही हा धनुष उचलण्याची शक्ती केवळ माझ्यात आहे अरे गाढवा रावणा स्वतःवर एवढा घमंड करू नको कारण धनुष्य उचलण्याची शक्ती फक्त प्रभू रामचंद्रकडेच आहे अरे जा रे स्वतःच्या तोंडून भावाची स्तुती करू नकोस ही सीता माझी आहे त्यामुळे हा धनुष मीच चालणार पण तुला ते उचलता येणार नाही कारण तू उचलायला गेलास तर धनुष्य तुझ्या पोटावर पडेल मग श्रीराम येऊन तू उचलून त्याचे 2 तुकडे करील तुला कसा माहित तू काय भविष्यकार आहे नाही मी हे सगळे टीव्हीवर बघितलं आहे काय म्हणजे ही भविष्यवाणी आहे ठीक आहे मग बघू तुझी भविष्यवाणी किती खरी ठरते अरे किती करता तो हांवें करपाचो अरे चुप हांव म्हणटा रामानूच कित्या अरे अरे कारण तो जड असं तो रामाच्यान उबारपा जाता पण म्हाका हो जोड लागलो ना म्हणून हांवें तो उबारलो तू या धनुष्याचे 2 कुडके करणार होता मग मी 3 कुडके केले अरे हे किती तुका खबर ना हो रामान उबारपाचो म्हणून हांव म्हणटा रामानू कित्या अरे तो जड असते न्ही रे अरे पूण तो म्हाका जोड लागलो ना न्ही म्हूण हांवें तो उबारलो आनी तेचे 3 कुडके केले मी जिंकलो अगो हे किती केले तुवें सांगितलं मरे कोण धनुष मोडटा ताच्या गळ्यान येऊन हार घाल म्हणून तुम्ही नाटकाची न्ही रामायणाचीच वाट लायली अगो तुका खबर ना गो हांव राम म्हणून माझ्या गळ्यात घालपाचो अरे वा तुझ्या गळ्यान तोंड पळय हारशान अगो हांव राम म्हाज्या गळ्यात घालपाचो कित्याक म्हणून अशें वाल्मिकीन बरयला खंयचो वाल्मिकी जाणे रामायण बरयला रामायण म्हणजे या नाटकाचो लेखक वाल्मिकी महेश नायक न्हय तशेंच समज बरें लेखकान बरयलो म्हणून करता ना जाल्यार म्हाका इंट्रस्ट ना तुज्या गळ्यान हार घालपाक जाव
वाल्मिकीची आणि रामायणाची इज्जत वाचली. चलात नेपथ्य बदलात. आता तुम्ही या प्रवेशान कपडे बदलतले. वाय टू चेंज? कारण तुमचं मागीर वनवासाचो प्रयोग स्टार्ट जावपाचो आसा. इतके बेगीन कपडे बदलपाचे? ते लेखकाकूय कळना पालट्याक कपडे बदलपाक टायम दिवपाक जाय तो. पयली फावट नाटक बरयलें दिसता ताणें. त्या मरे लेखकाची बाबड्या चूक ना. हे मरे व्हडलें नाटक आसा पळय ते आमी मरे कापून कापून मरे बारीक केलां. वाय बाय वाय वाय तुमच्यानी डायलॉग पाठ करून जाता. आतां कपड्याच कितें करूं? एक काम करा, फक्त मरे मुकुट काढा, बाकी सगळें तशें आसूं न्ही. बरें बरें. स्वामी, आम्ही किती वेळ चालायचं? या कोपऱ्यातून त्या कोपऱ्यात गेलं की झालं. स्वामी, आम्ही कुठे पोहोचलो? आम्ही जंगलात आहोत. जंगलात? तर मग इथे मोठमोठी जनावरे असतील आणि ती आम्हाला खातील. आम्ही घरी जाऊया. प्रिये, घाबरू नको. इथले कुठलीही जनावरे आपल्याला काही करू शकत नाही. का म्हणून? आम्ही देव आहोत ना. आवय गे, काय झालं? माझ्या पायाला काहीतरी टोपले. कवची असणार. नाही नाही, आपलं काट असणार. लक्ष्मण, जा आणि डेटॉल घेऊन ये, म्हणजे आपलं पाणी घेऊन ये. आता कसं वाटलं? बरं वाटलं. भाभी हे पाणी पी. ते मला हे पाणी नको. मग काय पेप्सी पाहिजे? म्हणजे काय पाहिजे आपल्याला? मला जोरानं भूक लागली आहे. भाभी इथे जवळ कुठेच हॉटेल नाही. आम्ही आणखी पुढे जाऊया. तिथे माड आहे. मी तुम्हाला अडथळे करून देतो. चला या. इथून जाऊ. प्रकाश, आज तुझी एंट्री. भिक्षाम दे, भिक्षाम दे. ए पुडली, तू काय मधी आयल रे? हांवें आजून सिटी उभारून व्हेल ना मरे. हांवें काय एंट्री घेतल्या. माझी एक पाक त्या ठेवून ना त्या हाडपाक वता. हांवें रे ही स्टेज म्हणल्या की तुका पब्लीक रोड दिश्टी पडला. मदल्यान खंय वता? अरे पूण माझी एक पाक त्या ठेवून जाल्यार हांव कितें करूं? फाटल्यातल्यान वाटता. असं आपूण श्याम म्हणपाक लागलो मचून गेल्या बेगीन पावत म्हणून. ए पुंडलीक, काय म्हण सांगू नका. मी तुका सांगलंय. इतकी वर्सां मरे तुम्ही नाटकां करता, पूण तुमकां मरे मात्तूय कांयच खबर ना. प्रकाश, तू घे तुझे. सोड, सोड मला. हे ए दुष्ट. रावणा, बऱ्या भशेन चितेला सोड, नाही तर तुला उतरून झाडावर ठेवील. हांवें तू हें उलयनाशिल्लें मरे. आज मातशें नेट आयला, तू उलय रे तुझे. हे माझ्या वाटेला येऊ नकोस. तुला सांगून ठेवतो, तुझे पंख कापून टाकीन. चल साईडीक हो. आधी माझ्याशी लढाई कर. जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत मी तुला तिला घेऊन जाणार देणार नाही. ठीक आहे मग. सोड, सोड मला. हे रावणा, सोड. हात मुगे मरे. कापू नका, कापू नका. आता मी मोठी बाबा मातावलं. म्हाका एंट्री जातो हिंदू म्हणतो काही चालना. काय देवानी खंय आणि केन्ना एंट्री मारता आमकां खबर आहा रे. चल घे एंट्री. चल उलू नाका. चल. मी कोण आहे हे माहीत आहे? मी आहे हनीमून. हनुमान. अरे मोठ्यान सांगलास पळय, काय कोणी नशी. हनुमान. मी कोण आहे हे माहीत आहे? मी आहे शक्तिमान. अरे हनुमान.
अरे तू पापिया तुझ्या काय ऐकू येईन म्हाका अरे हनुमान हात कोण आहे हा 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 मी कोण आहे हे माहित आहे मी आहे हनुमान मी या लंकेत लता शोधताय माहिती काजर सीता शोधताय भाभी तू हुई आहे भाभी तो रावणी दिसत नाही मला भिवून कुठे लपून बसला दिसतात राणा असं समोर आहे राणा तू दाखवता हार घे कोण आहे तिथे कोण लता लता नाही, सीता. सीता तू हिंगा आहे सीता मी तुला हुई नाही शोधले सीता मला रामाने तुझ्याकडे पाठवलं आहे सीता रामानं कोण तुम्ही मी आहे लगान नाही हवामान नाही विमान नाही राम भक्त हनुमान हनुमान तुम्हाला रामानं पाठवलं आहे होय. मला काही निरोप रामानं तुम्हाला ही मोदी द्यायला सांगितले आहे काय साहेबा मोदी आडू हिसोल दिसत सदा असेच करतो तू तिथे ती मी मोदी घ्यायला विसरलो आहे तू इतिहास थांबा मी मोदी घेऊन येतो ही घे तिथे मोदी बरं आता मी जातो या माझ्या शेपड्याने लंकेत उचलाय जातो जय श्रीराम भैया और रावण सेना मारली गेली परंतु हा कुंभकर्ण अजून जिवंत आहे. शांत हो लक्ष्मणा त्याला सुद्धा ठार मारू राम तुका मका मारू कसा तर लवकर मार बोलांग वेळ घालू नको. बरीच मरणाची घाई आहे तुला. रामायण कुंभकर्णाक मारला या सगळ्यांना माहित असा वरील बोलिंग तरी काय फायदा आणि बोलांग बोलतल्या काय आवशी खावरो डायलॉग पाठ नाही. सुनील डायलॉग पाठ ना मार बाण मोन्या रे का ना जाल्यार आपल्या जाय ते उलयत रावतलो. मार तू बाण मोरो का मार. परत रिहर्सल म्हटलं म्हणजे प्रभू रामचंद्र की जय. भैया आम्ही ही लढाई जिंकत आलो आहे. रावण सेना मारली गेली कुंभकर्ण सुद्धा मारला गेला. आता फक्त रावणाचा द एंड उरलेला आहे. जय श्रीराम प्रभू रामचंद्र की जय. रामा काही भिपाची गरज नाही सगळे रावणा सैनिक मरण पावले आता उरला आहे तो फक्त तो धैर्य रावण. मला कधी एकदा त्या रावणाला मारून सीतेला पावसा झालाय. रामा तुझी इच्छा कधी पूर्ण होणार नाही. सीता माझीच राहणार कारण मी तुलाच ठार मारेन. अरे जा रे ज्या रामाने तुझ्या सर्व सेनेला मारले त्याला तो एकटाच काय मारणार. अरे सेनेला मारणं सोपं आहे पण माझ्या असल्या पराक्रमी राजाला मारणं कठीण. माझ्या भैयाला कोणतीच गोष्ट कठीण नाही. भैया किलीम. तुझ्या भैयाला कोणती गोष्ट कठीण नसेल पण मला मारणं शक्यच नाही. त्याचे दापूत बरं सुट्टा आहे मरे तू रामान रावणाक मारून जाय रामायण बरे नसलेले अरे म्या हा तुक माता असलेलो. शांत हो हनुमाना शांत हो हनुमान. शांत बी काय ना आता उशीर कोण नाका उचल तुझे भालो आणि घाल त्याच्या पोटामध्ये. शांत हो हनुमान शांत हो. काय शांत हो हा? अरे तू अक्कल ना रे तुझ्या घरकांनी उभारून येते तुला शपथी आण सांगता हा तुझ्या नारा जायला आमात त्याचा होतून सायमन किती उलयता कोणची डायलॉग मारता बाबा. अरे तू कर सांगू मग डायलॉग येत ना सगळं अशी नाटक सोपं बोल रे ते डायरेक्टर काय बोलणार रे काय रे तू किती बोलला डायलॉग विसरला प्रॉम्प्टिंग तरी ऐकाय मरे बाबा. धैर्य की सांगत ते ऐकू सुद्धा ना हे आता डायलॉग पण अरे कोणा खबर या सायमनान सगळे घुसपावून घातले आता. कोण आहे रे तिकडे
हिंमत असेल तर या रावणाला हात लावून दाखव. बाळू शिपाई नाव आहे माझं. गेली 10 वर्षे मी शिपायाचा रोल करतोय. लढाई कशी करायची मला चांगलंच ठाऊक आहे. अरे तू खय मध्ये आयलो? तुझ्याच सांगितलं बरं कोण उलेन त्यांना उले म्हणून या सगळं विसरलं डायलॉग. यू डेड, तू तर मेला होतास. मेला तुझा बाप, मी जिवंत आहे. तुमका मरे जाय ते करा. नाटकाची अडशी म्हणून वाट लागली असा. सगळे सैनिक मेले गेले, पण तू कसा जिवंत राहिला? मी बुलेट प्रूफ जॅकेट घातलं होतं. ए, चल रे, उतर चल. बुलेट प्रूफ जॅकेट. इतक्या वर्षांनी मला बोलायची संधी मिळाली आहे आणि तू मला आज जा म्हणतो. ए तुझी माहिती का बघा. बाडू इंग्या रे बाडू. चल सुनील, उचल तिकडे पण आणि माझा राणा कॅबार करून येतात ते नाटक. अनेकदा कोड मरे मेल्ल्या. कागद्या पडू. भैया अनेक पडीवर. तू सांगतो म्हणून मारता सारखा मारता आता. अरे मेल्ल्या कोड मरे. चुप. हा पण ना हा बस पडू. मधी कितलीशे डायलॉग असा ते तेनू लो राती जागरण मारून ते पाठ केल्या आणि त्या मालिशिवाय पडू. अरे पयलीच नाटक घुसपल्ल्या सगळे. या सायमनान सगळी नाटकाची वाट लायल्ली असा. यशवंता विचार मरे डायलॉग. अरे पयलीच खूप प्रॉम्प्टिंग आयकला आणि विचारत जाल्यार तो डायरेक्टर बेजारतलो. पळय ताका पयली कसं तकले हात मारून आसतो. अबे ते यशवंता पयलीं सांगिल्ले सायमना नाटकां रोल दिनाका म्हणून. तेका खबर ना आपूण कितें उलयता तो. अशें नाटकां दिस केले जाल्यार जालें मागीर सगळें. जातलेशें दिसता. नाटकां उरल्या कितली दीस रे. परू नाटक आणि तुम खरें सांगपा म्हणल्यार म्हाका आयची रिहर्सल म्हाका स्वताकूच आवडू ना. कितें जालें? कसलो विचार करता? तो पळय डायरेक्टर पळय तकलेर हात मारून बसला तो सुद्दां चित्ता आसलेलो खंयचे गाडवांक घेवन नाटक करपाक येयला म्हणून. एकटो सुद्दां सिरियस ना नाटकाक. म्हजें चुकलें कोण डिसिजन घेवन नाटक व्हरपाचें सर्तेक. स्पर्धेक नाटक घातले म्हणून काय ना, पूण या सायमनाक कित्याक रोल दिलो? ताजे खातीर सगळे नाटक घुसपले. तुमी त्या सायमनाक कित्याक दोश दिता? तेगेली एकट्याली चुको, तुमी चुकूंक ना. अरे तुमी डायलॉग मारता तेका अर्थ तरी आसा रे, उतार चढाव तरी आहा रे. तो क्रिस्तांव तरी सुद्दां ताणें मराठी बरी घेतली. तूं सावथाचे डायलॉग मारता आनी नाटकांतले डायलॉग सोडून दिता. नाटकान ही नाटकांतलीच भास उलोवंक जाय. आनी तो खंय तो इंग्लीशमॅन हो प्रत्येक नाटका फाटल्यान आपली इंग्लीश धाडटा. तेका खबर ना रामायण चल्लो म्हणून तें. स्वताच्या रोलाचेर अभ्यास करपाची आमकां खंय संवय आसा? आमी आयज मरेन फकत वाड्यावयलीच नाटकां केल्या. मारली रिहर्सल चडली स्टेजीर. तुका हांवें पयलींच सांगलेलें हे ओशिमाचे वयलें नाटक न्ही, स्पर्धेचें नाटक. बेश्टो डायरेक्टर हाडला. 2 म्हयने तुमी कितें केलां आनी कितें पळयता? हें सगळें बरें आसा पूण आतां कितें करपाचें? तो डायरेक्टर तें ओगी बसला. तो आनी कितें करतलो बाबडो? 2 म्हयने घाम गाळ्ळो ताणें आनी कितें करतलो तो? आज जाता जाल मुद्दा क्या दुसरो कोणी हे आहे. म्हज्यान ते तुमचे भशेन ती मराठी उलोवंक जावंक ना आनी म्हज्यान ते डायलॉगूय पाठ जायना. कळ्ळें? हांव आतां आयच्यान एक डिसिजन घेता. हांव केन्ना नाटकां पाठ करचो ना. सायमन सांगता ते म्हाका पडटाय. आमच्या असल्या नाडी कलाकारांनी नाट्य स्पर्धेक भाग घेवंकूच जायना. यशवंत, या संस्थेचो सचिव तू. नाटक स्पर्धेक व्हरप काय ना हो तुजो निर्णय आता. तर बरें आसा. संस्थेचें नांव पिड्ड्यार जावंक जायना जाल्यार म्हाका दिसता नाटक स्पर्धेक व्हरचें न्हय. पूण ज्या डायरेक्टरान तुमकां लागून इतली तकली फोडली तेजी कितें चिंतलां तुमी? ताका सांगया आमचे कडेन नाटक जावचें ना म्हणून. मागीर हे तुमीच सांगा तेका, हांव सांगचो ना तेका. ऑर्कस डायरेक्टरा मनान वचून आमी तेका सांगया. चल डायरेक्टर, आमी जाणा तुमी आमचेर रागार आहा म्हणून. कितें आतर आमी तुमगे स्वप्न तोडलें. पूण कितें करता डायरेक्टर? आमकां नाटक पडल्यार कितें खबर ना. डायरेक्टर, तुम्ही आमचे खातीर खूप त्रास घेतले. परवा आमचें नाटक आनी आमकां जावपा जाय आशिल्ली तयारी तशी कशीच जाली ना.
हे नाटक सादर करून आमी आमच्या संस्थेचें आनी तुजें नांव वाट लावपाक नाका आमकां. डायरेक्टर आम्ही स्पर्धेक नाटक करूचे लायकीचे नाय. आम्ही केन्नाच नाटक करचे नाय. हे नाटक आम्ही फाटी घेतात. होय डायरेक्टर, आम सगळ्यान निर्णय घेतला की परवा नाटक काम करपा ना. जाल तुमची उलोवंक. आता म्हाका उलोवनी. नाटक फाटी काडपाचो अधिकार तुमकां कोणी दिलो रे? आणि नाटक फाटी काडटा म्हणटा ते तुम्ही म्हाका विचारलें? संस्था तुमची आसा पूण हें नाटक मरे म्हाजें. हें लक्षांत दवरा. म्हाका तुमकां सगळ्यांक ह्या नाटकाच्या माचेर पळोवंक जाय. हें नाटक जावपूच जाय आनी जातलेंच. पूण डायरेक्टर आमच्यान तें जमचें ना. कोण सांगता तुमच्यान जमचें ना म्हणून? जमचें ना जाल्यार इतले वेळ तुमी रिहर्सली घेता आशिल्ले? रिहर्सल सुरू जावचे पयलीं आमचे भितर एक आत्मविश्वास आशिल्लो. मागीर आतां खंय गेलो तो आत्मविश्वास? हांव सांगता, तो आत्मविश्वास मरे खंयच वचूं ना. तो मरे तुमच्या भितरूच आसा. फक्त मरे कांय वेळा खातीर तो मातसो लिपला. उठात आनी परतून एकदा तो आत्मविश्वास जागयात. पूण डायरेक्टर आमकां आतां सुदारपाक आमचे कडेन टायम ना. कोण सांगता रे सुदारपाक टायम ना म्हणून? नाटक आज न्ही, फाल्यां न्ही, परवा नाटक आमचें. अजून 48 वरां आसा तुमचे कडेन. ह्या 48 वरांत तुमी आपल्यान मरे जाय तो बदल धाडूंक शकता. ना डायरेक्टर, आमी आनी आतां सुदारचे ना. नाट्य स्पर्धेक भाग घेवपाचो आमचो निर्णय चुकीचो आशिल्लो. आमची ती लायकीच ना. लायकी ठरोवपी तुमी कोणी रे? लायकी तुमची ठरयतले पयलीं ते मरे समीक्षक, परीक्षक आनी हांगा जमिल्ले सगळे नाट्य रसीक. दोन महिने मरे तुमी ह्या रिहर्सली घेताले. सांजचे 6 वेळार येताले ते रातचे 9 पर्यंत आसताले तुमी. सांजची 6 ते 9 म्हणल्यार दिसाची कमीत कमी 4 वरां. दिसाची 4 वरां म्हणटकीर 2 महिन्याची 300 वरां तुमी ह्या नाटकाक दिल्या. तुम्ही नाटकां दिल्ली 300 वरां अशीच वचूनी. तुमच्या प्रत्येका भितर मरे हांवें एक कलाकार पळयल्लो आसा आनी त्या कलाकाराक मरे ह्या माचयेर म्हाका पळोवंक जाय. तुमच्यान मरे अजून हिम्मत आसा. उठात. तुमच्या खातीर आपले करेक पडूंक दिवं नाका. नाट्य स्पर्धा तुमची वाट पळयता. चला उठात. होय होय डायरेक्टर, आम कोत्तले. आमी हे नाटक पोराचें नाटक कोत्तले. आम तुगे स्वप्न तुटून दिवचें नाय. कळ्ळी? तूं कांय भिना काय? तुगे स्वप्न आम केशें तुटपाची नाय. पोराचें नाटक आम सगळें कोत्तले. डायरेक्टर आमच्या भितरलो आत्मविश्वास पुन्हा जागो जालो. तुम्ही आमच्या खातीर घेतिल्ली मेहनत वाया जावची ना आनी परवाचें नाटक बरें जातलें. डायरेक्टर तुम्ही आमकां आज कलेची जाणीव करून दिली. अशें जाल्यार चलात. उठात. रावल्यात कित्याक? आमचें कर्तव्य आमी करुया. ह्या संस्थेच्या पयली निर्मितीची तयारी आमी फुडें व्हरया. तर अशे तरेन आमच्या नाटकाची रिहर्सल चालू आहा. कित्याक आमचे कडेन आसा फक्त 48 वरां. 48 वरान आमकां नाटक सादर करूंक जाय आनी आमी तें करतले. तर हांव ह्या संस्थेचो सचिव तुमकां सगळ्यांक फाल्यां नाटकाचेर येवपाचें निमंत्रण दिता. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम. वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना उदगितया